आमचे देवाचे सैम असलेले जिवीत आमी तें ओगडायलें. आमी कशें ओगडायलें? आमी बापायचे हुकुमा प्रमाणे जियेलीं ना, ताचे हुकुमा आड गेली आनी हे परी मनशाकूळ दिसान दीस वायट जायत गेले. आनी असले स्थितीन देवान खूब प्रयत्न केले आमकां पोत्तून ताच्या एकोटान मोगान दवरच्याक. तो दोत्तालो, पूण मनशा सैम आतां बिगडलोलें. पातकान तें जिवन ताणें सगळें तें बोश्टावन धरलेलें. असले स्थितीन आतां फकत देवान हो उपाय घेवचो पडलो. आपल्या पुताक धाडून पुतान बापायचें उतर पाळलें आनी हाका लागून ताणें मनशाकुळ्याचें पातक आपणाचेर घेतलें आनी आपूण मेलो आनी आमकां सुटका दिली. असलें जिवीत ताणें आमचे पासत चाललेलें आनी ताका लागून आयज आमकां बाप कितें म्हणटा? हो म्हजो अपुरबायचो पूत, तूं म्हजो अपुरबायचो पूत, तुजेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. कित्याक ताणें बापायचें उतर पाळलें आनी हे परी तो जियेलो. पयल्या वाचपान पळयात कशें सांगलां. देवाचें उतर निर्फळ जायना. तें धाडल्या त्या कारणाक लागून तें शाती पावयल्या बगर तें उरचें ना म्हणून आमकां सांगलां पयल्या वाचपान. आनी देव आमकां फुंके सगळें दिता. पयल्या वाचपान आमकां तें कळीत केलां. कांय ना जाल्यार तुमी यात आनी हांव तुमकां सगळें दितलो. तितलेंच न्हय, सगळ्या राष्ट्रांक एकठांय करतलो आनी म्हजें उतर तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां सगळें बरेंपण मेळटलें. पाळूंक कितें करूंक जाय? आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. दिता आमी म्हणटा पूण खरेपणी भितरल्यान दिवंक ना. आतां हें घडोवन येवंक जाय जाल्यार जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना जीं उतरां आमी उच्चारता ती सगळीं पवित्र पुस्तकांतलीं ती आमी अर्था बरीत वापरया, उच्चारया आनी ताचो फळ आमकां आनी हेरांक लाभतलो. आमी कितें करता? म्हणटा पूण तातूंत आमचें सगळें घालूंक ना. आमची मनां येणे तेणे आसतात आनी तेंय आमी म्हणटा. तशें करचें न्हय. आमी ह्या फुडें ठामपणी तें उतर आमी उच्चारया, कित्याक देवाचें उतर तें आनी तें शाती पावयल्या बगर तें उरचें ना म्हणून देवानूच सांगलां. तर आमी देवाचीं उतरां वापरता तेन्ना सत मानया तातूंत आनी ठामपणी म्हणया. इतलें तर करीत आमी बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. आमी जेजू सवे बापाचीं अपुरबायचीं भुरगीं ताणें आमकां जोडून घेतलेलें आसा. तर आमी ते भाशेन आमचें जिवीत आमच्या स्नानांत आमकांय तेंच मेळ्ळेलें आसा. जेजू मेळ्ळलो आसा आनी तो आमचे सवेन जियेता. ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां हात अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें बरेंपण तो आमकां दिता. सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचें बरेंपण आनी आमचें वायटपण जें अदीक ताचे परस प्रभाव चलयता आमच्या जिवितांत तें आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. तातूंतलीं आमी सुटोन खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाच्या आसण्या प्रमाणे आमचें जिवीत जियोया आनी हे परी आमी खरीं देवाचीं भुरगीं जातलीं.